गव्हर्नराक मेळपाचो हेतू मेन आशिल्लो जो पर्वरी जे इश्यू जाला ताज्या बाबतींत इम्पॉर्टंट आशिल्लें नजरेक हाडपाक कित्याक द गव्हर्मेंट मशिनरी इज फेलिंग टू एक्ट इमिजिएटली ऑन द इश्यूज वेर इट इज सेन्सिटीव टू एज फार एज कॉम्युनल हार्मनी इन द स्टेट इज कन्सर्न. आमचो विशय हांगा पर्वरी असो जाला की जवळ जवळ 45 स्ट्रक्चर्सांक जे जवळ जवळ 45 वर्सां वयर आसात थंय तांकां नोटीसी आयल्यो अँड दीस ऑल आर फ्रॉम द मायनॉरिटी पार्ट ऑफ इट. सो जे मायनॉरिटीज आसा तांकां नोटीस येतकर तातूंत नोटीस आयली मस्जिदाक येतकर देवर लॉट ऑफ इनसेक्युरिटी आनी प्रॉब्लेम्स वीच सडनली पीपल स्टार्टेड फिलिंग दॅट फियर अँड एन्झायटी आनी ताज्या खातीर तांणी दे सिन्स शिकिल्ले भुरगे आसात दे हॅव गॉन थ्रू द रायट फोरम बाय रिप्रेझेंटींग एट द डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफिस. डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान कळ्ळें की दे वे नॉट नोईंग नोटीस कित्याक काडल्या ती आनी तातूंत तलाटीन जो रिपोर्ट न दिल्लो हांव नको पूण स्ट्रक्चर्स वीच केम विथ द सिंग्युलर पार्टी 40 स्क्वेअर मीटर सगळे स्ट्रक्चर म्हणजे कोणी मेजूकूच ना अशेंच नोटीस काडले. तातूंत एकूच कळ्ळें खंय नाल्यार खंय पॉलिटिकल ट्विकिंग आसा म्हणून. म्हणजे झेडपी इलेक्शन येता ताज्या खातीर पॉलिटिकल हे करपाक सिनेरियो करपाक आनी तांकां भंय घालून तांचे वोट काडपाक खंय नाल्यार खंय हो इंटेंट आसा हो दिश्टी पडून आयलो. ताजे खातीर डेप्युटी कलेक्टराक जेन्ना सांगलें दी सेट कलेक्टर नो कलेक्टराक जेन्ना गेले कलेक्टरा कडेन हांव स्वता उलयल्लो आनी सांगिल्लें की ती विड्रॉ कर नोटीसीस कित्याक मस्जिदाचेर येता इट इज व्हेरी सेन्सिटीव. आज पर्वरीचे आसा बाकीचे कितें जावंक शकता ताजे खातीर पयलीं विड्रॉ कर म्हणून. Due representation was given by the people from the area along with our ward members and sarpanch and the ZP of Penaji Frank Panchayat. ह्या उलोवन तिणें प्रॉमिस केल्लें की आपूण विड्रॉ करता पूण ताज्या मागीर शी हॅज केप्ट इन एबियन्स. आज प्रश्न पडटा नोटीस एबियन्सान कित्याक दवरल्या काय म्हणून. सो ताज्या खातीर द नेक्स्ट स्टेट वी हॅव लॉस्ट फेथ इन द गव्हर्मेंट मशिनरी अँड वी नो दॅट दे आर ओनली पॉलिटिकिंग अँड पॉलिटिकिंग. सीएमाक सांगून काय उपयोगूच ना की सीएमाच्या फक्त 3 लायनी येता आय विल ट्राय आय विल रीड आय विल चेक. ह्या सोडल्यार कांय दिश्टी पडना. उरिल्ले इलिगॅलिटी ज्यो नव्यो चालू आसा जे आमी नजरेक हाडटा ताजेर एक्शन कांयच जायना कित्याक तांचे काही लोक बीजेपीनूय जॉईन जाल्या आनी एकादी सम मिनिस्टर्स मस्ट बी हॅव्हिंग एन एक्सेस ऑल्सो. पूण ते न जाता पयलो हांचो गजाल जाग्यार घालपाक न जाल्ल्यान वी पीपल ऑफ द ओपिनियन रेजिडेंट्स ऑफ द ओपिनियन की आमी लास्ट पयलो म्हणल्यार गव्हर्नराक एक विश्वास दवरून उलोवया कित्याक गव्हर्नरान 3 म्हयन्यां भितर परफॉर्मन्स दाखयला आपले एज द हेड ऑफ द स्टेट. ही हॅज एन्श्युअर्ड दॅट क्रुशियल इश्यूज लायक मादय आर टेकन अप इन द रायट फोरम. ताज्या खातीर आमी एक द पीपल हॅव मेड अ मेमोरेंडम आनी आज मेमोरेंडम दिवन आमच्या हिज एक्सलन्सी गव्हर्नराक आमी रिप्रेझेंट केला सांगपाक की इश्यू कितें आशिल्लो इश्यू कसो तयार केला आनी ह्याच सिलेक्टीव घरांक कशे नोटीसीस आयल्या आनी ताज्या मागीर नो पॉलिटिकिंग म्हणून तातूंत ताका कलेक्टरान एबियन्सान दवरला. हातूंत सगळोच आयोटा ऑफ डावट येता की कोण नाल्यार कोण हातूंत फाटल्यान आसा आनी हे म्हजो तरी चार्ज आसा की द गव्हर्मेंट इन पॉवर. हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना 2.5 वर्सां एक नोटीस कोणाक काडून दिवना गोंयभर. कित्याक काडून दिवना कित्याक वी वर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट पर्टिक्युलरली दीस इश्यूज आर टॅकल्ड विथ अ प्रॉपर मायंडसेट. 45 वर्सां आशिल्ले नवे इलिगॅलिटी आयल्या उडयतात येस आय एम फॉर इट पूण ओल्ड आसा स्ट्रक्चर्स वीच नीड टू बी गिवन सिंपथेटिकल एप्रोच तांचे कडेन सगळें आसा आनी तांकां सडनली तुमी नोटीस धाडटा फ्रॉम वेर डीड द नोटीस कम. ताज्या खातीर गव्हर्नराक रिक्वेस्ट केला टू कायंडली इंटरवीन ensure if required responsibilities be fixed on the errant officers who have been taking the people for a ride. This can lead to the disturbance in the communal harmony that the state is having and ते समज जाले सगळें डिस्टर्ब जातले. This is nothing but ZP इलेक्शनाक politicking by the government in place. पण आमी मागला की हे विड्रॉ करची नोटीस कित्याक मस्जिद इज बिकम्स व्हेरी सेन्सिटीव. इट्स अ प्लेस देवूळ मस्जिद चर्च म्हणटकर पीपल फ्रॉम व्हेरियस डिफरंट कम्युनिटीज गो टू दॅट फॉर वर्शीप आनी ताजेरूच तुमी समज डेमोलिशन काडटा आनी नोटीस धाडटा जाल्यार इंटेंट लुक्स व्हेरी डिफरंट इन टुडेज सिनेरियो. ताजे खातीर थ्रू गव्हर्नरच्या माध्यमान एक विश्वास दवरून आमी करेक्टीव कितें तें सांगलां. आय बिलीव रॉंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑल्सो गिवन टू हिम. सो इन्फॉर्मेशन सारकें दिवन ताजेर एक्झॅक्ट एक्शन मागलां आनी वी आर प्रिटी शुअर फ्रॉम द गव्हर्नर सायड की डायरेक्शन्स वील बी इश्यूड सो दॅट दीस थिंग्स आर कर्ब्ड आनी कम्युनल हार्मनी इन द स्टेट इज देर not disturbed by this type of elements who are only looking at politics to be a trade for them in terms of election time.